welcome to Prime News. Now look at the headlines. Narendra Modi to address massive rally in Goa in December. Goa BJP aims 1 lakh plus crowd. Party bearers met to discuss strategy for Lok Sabha polls. Shripad Naik will be elevated as Minister of a powerful portfolio at centre if BJP government comes to power. Bau felicitated in a mega meeting at Panji. Ravi Naik alleges Parrikar of playing vindictive politics. Ravi says he and Roy are not involved in drug nexus. Says some MLAs are taking revenge. Dr. Salkar back as Senior Vice President of GCA. Deputy CM Francis D'Souza resigns from the controversial co-opted post. And Goa Football Association hopes for speedy completion of Tilak Stadium refurbishing. Turf needs to settle down ahead of Lusophobia Games, says Savio Mesas. And now the news in detail. BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi will address a massive public meeting in Goa in the first week of December. BJP President Vinay Tendulkar informed this to Prudent. BJP's Goa unit is expecting nearly 1 lakh people to attend the meet. Party's office bearers held a meeting on Friday to discuss the strategy for upcoming Lok Sabha polls. Planning full day and एक 180 दिसांनी उरल्या इलेक्शनाक त्या हितूंतल्यान पक्षाचे कार्य तळागाळापर्यंत पावप आणि येणारे लोकसभेक दोन्ही सीट गोंयच्यान दक्षिण आणि उत्तर गोंयच्यान निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न करप. मोदीचे मिटिंगेचे कितें थारला? मोदीची मिटिंग जातली. एक भव्य आमकां साधारण 1 लाख कार्यकर्त्याची लोकांची सभा करपाची आसा आणि ती आमी साधारण डिसेंबरान करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नॉर्थ गोवा साधवान ते अजून ठरवना. जागो बिगो पळोवन सेक्युरिटी बाकीचे सगळे पळोवन हें ठरतली. श्रीपाद भाऊ हांगसर 3 फावटी 3 टर्म आयिल्लो आसा. चवथे टर्माक अपेक्षा कारण तेच आसतले कॅन्डिडेट. मातूय दुबाव ना. फक्त पार्लमेंटरी बोर्डाक आमी तांचें नांव धाडटले. आनी दक्षिण गोंयान फाटले फावटी नरेंद्र सावयकर एक निवडून येता पडले ते कारण त्या वेळार आमी सत्ता नाशिल्ले आनी आमचे कडल्यान सत्ता गेल्ली. पूण हे फावटी मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल बरें काम गोंयान चलता आनी ह्या हितूंतल्यान आमी पक्ष म्हणून एकूच नांव दक्षिण गोंयच्या पार्लमेंटरी बोर्डाक धाडपाचो प्रयत्न करतले. नरेंद्र सावयकर हय 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 हय. सर कितले रुपया ते मोदीच्या मिटिंगेक चार्ज करतले तुमी? जे 5 का 10 ते अजून कांय ठरवना. 5 आसत 10 आसत कांय ठरवना अजून. तशें ठरवना. MP Shripad Naik's 60th birthday celebration was a grand affair at Kampal. Shripad Bau would get a heavyweight berth in the Union Cabinet if BJP government comes to power at centre. Birthday boy Shripad Bau was grateful to people for attending the function despite of rain playing a spoil sport. MP Shripad Naik was felicitated on his 60th birthday at Panji. BJP Union leader Venkaiah Naidu, Chief Minister Manohar Parrikar, State President Vinay Tendulkar and other leaders were present. People, despite of heavy rain, marked their presence in large numbers. CM said Shripad Bau will get a heavy portfolio in Union Cabinet if BJP comes to power at centre in 2014. Sri Shripad Naik is an ideal political worker, a dynamic leader, a person who has got character, caliber, capacity and conduct. Religion is personal. Religion is personal. You can be a Catholic, you can be a Muslim, you can be a Hindu, you can be a Jain, you can be a Vaishnavite, but all of us are sons of Bharat Mata. We are all Indians. It should be never seen in the context of a religion. दोघांची क्षेत्रां बदलली. खरें म्हणजे हांव वचपाचो आशिल्लो दिल्लीक आनी श्रीपाद भाऊ गोंयान आसतलो अशें सादारण आमची कामाची वांटणी आशिल्ली. पण नियतीचो डाव वेगळो आशिल्लो. नियतीन सगळे बरोबर परते करून दवरले आनी ते मागीर भाऊ पावलो दिल्लीक आनी हांव गोंयान उरलो. पण घेवन जेन्ना आमचे 2 खासदार दिल्लीक वतले तेन्ना भाऊ एक अत्यंत खंयचे तरी म्हत्वाचें खातें ताज्या सिनियरिटी प्रमाणे
आनी ताच्या हाज्या कश्टा प्रमाणे मेळटले हाज्या बद्दल म्हाका खंयच दुबाव ना. म्हणजे निष्ठेची व्याख्या कितें जाता आतां? पक्षाचें इतली वर्सां काम केलें आनी ताका जर तिकीट जर मेळ्ळी ना जाल्यार तो पक्ष सोडटलो आनी दुसऱ्या पक्षान वतलो. अशा पद्धतीची ताका निष्ठावंत कार्यकर्ता अशा प्रकारचे मिडिया सुद्धा म्हणटा. त्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला तिकीट न मिळाल्यामुळे ताणे पक्ष सोडला आणि तो पक्षाच्या विरुद्ध उभो रावलो. त्या दृष्टींतल्यान श्रीपादाचें उदाहरण आमकां अभिमान दवरपा सारकें आसा अशें म्हाका दिसता. की अशे तरेचें अलोट प्रेम तुम्ही सगळ्यांनी दिलें. हांव म्हणटा म्हजी तीच म्हजी जोड आसा अशें हांव म्हणटा. आनी कांय मेळना सुद्दां कांय कोता येता, परंतु हे तुमचें प्रेम सदांच मेळचें अशीच मना पासून इच्छा आसा. A procession was held on the occasion of Diamond Jubilee celebration of Sripad Naik from his ancestral house at Adpai Ponda. BJP karyakartas and well-wishers of Bhau had organized a Tula Bhar. Have a look. BJP Goa desk in charge Smriti Irani also graced the occasion. Bureau report, Prudent. Former Home Minister Ravi Naik charged Chief Minister Manohar Parrikar of playing vindictive politics. House Committee has indicted Ravi Naik and his son Roy Naik in the drug nexus. Ravi Naik said that he and his son are not involved in the drug nexus and he had firmly acted against drug trade during his tenure as Home Minister. He also said that some of the MLAs are taking revenge and are trying to defame him. जेन्ना ऑलरेडी CBI आसा हांगासर तुमचे कडेन कितें आसा CBI व्हरून दियात. CBI आसा केस दिल्ली आसा. CBI दिया केस कित्याक दिना? कितें असलें कित्याक कर्नावाल कित्याक करता? हे रिपोर्टार कितें आसा? म्हाका दिसना कांयच सांग. जेन्ना हे सांगतात आतां हे प्रत्येकाचे रिवेंज घेवपाचें जालां. हे रिवेंजफूल असो दिसता हो हे मुद्दम आमी अजून सहन करून आसात. एकदां सहन जे आज पर्यंत करून आसा तांकां बेश्टे हे उठोवपाचे प्रयत्न करचे न्हू. आनी हांव परवा करपी न्हू. तुमी कितें करूं शकतले? जास्तीत जास्त खंयचे खोटे बेटी कितें घालून आप घालून कितें तरी हें करपाक पळयतले. आमी हेंचे ना. तुमी जे तरेन एक देख दवरपाचो मनशान तो देख त्या मनशान ना. आतां हांव खंयची तूं आसा आनी खंय आसा म्हाका संबंदच ना कसलो. हांव फक्त एक्शन घेवपी मनीस. आटालो जेन्ना हांगसरल्यान गेलो भायर गेलो ताका सुद्दां हाडपाची इंटरपोला कडल्यान सुद्दां आमचीच मागणी आसा आनी आमचेच वेळार ताका हाडपाक प्रयत्न जाल्या. पॉलिटिकली भिताक आतां ती 2014ची इलेक्शन आसा. ही 2014ची इलेक्शन आसा ती इलेक्शनाक लागून हे सगळे ती तयारी चल्ल्या म्हणून असो प्रत्येकाचो बदलो घेवपाक चलता. म्हणजे हितून आतां कितें जालें MGP आनी विकास पार्टी ह्या लोकांनीच हो रिपोर्ट तयार केला. काही क्रिमिनल असे असतात की लोकांक मारता धरून 8-8, 10-10, 12 केसी आसा ते आमदार जाता. गव्हर्मेंट सर्वंट मारता, बसी कंडक्टर मारता, पण मेळ्या मनशाक मारता. पण अशें मारून जे आसात हे गोंयच्या लोकांक न्याय कसो दितलो? Finally, Deputy Chief Minister Francis D'Souza has resigned as Senior Vice President of Goa Cricket Association. Dr. Shekhar Salkar is back as Senior Vice President. GCA executive meet stamped the decision on Friday. Francis D'Souza's appointment as Senior Vice President had faced a lot of criticism and opposition from Dr. Salkar's group. Monthly meeting of GCA was held on Friday to endorse changes in the executive committee. These are the decisions taken in the meeting. Deputy CM Francis D'Souza resigns as Senior Vice President. Dr. Shekhar Salkar back as Senior Vice President. Sanjay Kanekar, Second Vice President. Manohar Naik, Third Vice President. Atul Naik, Joint Secretary in place of Suryakant Naik. Vilas Desai, Treasurer replacing Akbar Mullah. Akbar Mullah promoted as Development Commissioner. Sudin Kamath, Joint Convener of Ranji Selection Committee. Prabjit Sandhu, Convener of Under-19 Selection Committee. Reporter Mahesh Kadi for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.